म्हापशा म्युनिसिपल बाजाराच्या कॉन्क्रीट स्लॅबाचो भाग बुधवारा कोसळ्ळो. बाजाराक मेंटेनन्स ना, कोण लक्ष घालिना म्हणून बाजारकार बोवाळ मारतात. ह्या बाजारात दिसाक हजारांनी लोक यो वच करतात. कोणाच्या जिवाक कांय जावंक ना म्हणून माणुसकी बाजारकार म्हणटा पालिकेन आता तरी लक्ष घालचें. Actually, in Mapsa Municipal Market, our building is almost 50, 60 years old building. At the same time, it was done during Portuguese era. It was of very good concrete. But due to non-maintenance of the buildings, just for example, this particular incident, there is a lot of water logging above. Now, actually, when we talk about pre-monsoon work, municipality workers, municipal inspector as well as the market inspector has to go and verify what are the points where there are possibilities of water logging. And this is a regular issue. Now if you see the other side, it had collapsed almost 3 years back. Now basically what is required is first the water logging has to be removed, and municipality's engineering department has to think about the property. If at all to reconstruct the building, they will require 100 crore rupees. And I don't know when they will build later on, because so many blocks are there pending. Municipality is our new chairperson, who is an engineer by himself, Brian Braganza, has to look into the matter and take up necessary steps to restore the building. आणि एकटो मनीस मात वाचवलो तो, मातशी ताका इंजरी जाली. मात हे जालें जाल्यार तो तकलेर पडोन आख्तर मरतलो आसलो. आमी म्युनिसिपालिटी कितके सांगले, कोणाचेच लक्ष ना. आनी आमी सुद्दां रिपेर जाल्यार आमच्या कश्टान करता आमी. तेन्ना आमची एक हें आसा की हे म्युनिसिपालिटीन नवीन आतां कोण येयला पळय रायन प्रगांचा, तेणें लक्ष घालपाचें आनी बरेंचे बरें करता. हे आमचे तेजो आमकां बसलो आनी सगळें आमचे पडले आमचे कडेन. आमी ते कामराक सांगलें कितें मातशें कितें आमकां करा हांगा, ते करूंक तयारूच ना. कितले तेंपूच जालें आमचो करता. ते म्हणटा करता 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 म्हणटा करूं ना, कांयच करूं ना. आनी आमकां नंबर ना काय ना बसयला आनी काय ना. हय म्हणजे हांगा बसून आमकां बरी दिसता. आमचे तकलेर पाडत आता हे सगळे हांगा मोडलेले आसा आणि काल एक कुडको पडलो तो. हां समज तो झप करून कोणाक पडलो जाल्यार गेले न्हू, आमकां हे रिपेरी करून दिवचे. विचारल्यार नगराध्यक्ष सांगता मार्केटाचे काम खंय रोखडेच चालू जातले. आनी ते वयर घेतलेली ते उदक उरोन तो स्लॅब भिजोन मागीर ते सगळे मागीर चपके पडटात. मागीर ते आमचो सद्याक रिपेर बारीक कितें मेंटेनन्स करूंक शकता जाल्यार आमी टेम्पररी बेजीस आमी करतले. पूण आमचो प्रोपोजल सरकारचो एक प्रोपोजल आहा फॉर रेनोवेशन ऑफ द एंटायर मार्केट, इन्क्लुडींग इलेक्ट्रिकल, इन्क्लुडींग सॅनिटेशन, ड्रेन्स कितें आहा पळय तो 21 करोडाचो आमचो प्रोजेक्ट आहा. त्या प्रोजेक्टान एकदां आमी रेनोवेट करीत ते फूल कंप्लीट सारकें जातलें. तो उरला कित्याक लागून प्रोजेक्टाचें काम कित्याक लागून? प्रोजेक्ट जालो पास, तो आय थिंक आफ्टर दीस मंथून इट विल स्टार्ट. प्रोजेक्टाचो म्हाका प्रॉब्लम ना. प्रोजेक्ट विल स्टार्ट एट द अर्लियस्ट. पावस मजगती म्हापशा कोर्टाकडेन विठ्ठल रखुमाईच्या देवळाचेर झाड पडले. देवळाचे बरेच लुकसाण जाला. कमिटी सांगता ते प्रमाण 5-6 लाखांची डॅमेज जाल्या. त्या देवळाची स्थापना 1922 सालान जाली. साधारण 100 वर्ष कंप्लीट जावपाक गेल्या. काल सांजचे 7:30 दरम्यान पावसान आनी वाऱ्यान जे आमचे फणसाचें झाड आनी ते वडाचें झाड तेच्यो फांद्यो पडल्यो आनी डॅमेज जाला. कोलॅप्स साधारण ते 5 ते 6 लाख रुपया नुकसान जाल्लें आसा. आमचो सरकाराक विनंती आसा तेजेर लक्ष घालून आमकां थोडेशें मदत करची. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. सर्व शिक्षा अभियानाच्या शिक्षकांनी ब्रेसारा पर्वरे सरकारी संकुलाचे गेटी भायर धरणे धरले. तांचो कॉन्ट्रॅक्ट अंदू रिन्यू जाल्लो ना. 69 शिक्षक आसात. तांकां खंय फक्त 7-8 हजार पगार. सरकारान लक्ष घालचें म्हूण ते मुख्यमंत्र्याक मेळूंक म्हूण मंत्रालयाकडेन वताले. गेटीर आडायले. उतर मेळना तो मेरेन खंय ते गेटीरूच रावपाचे. उपरांत कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जाला म्हूण शिक्षण खात्यान सांगतकूच तांणी धरणे फाटीं घेतले. कॉन्ट्रॅक्ट मागीर आफ्टर आमकां थंय वयतकीर आमकां सीएमओ ऑफिसांतल्यान कॉल आयले आनी तेज्या वयस्जे कडेन उलयले, उपेंद्र जोशी कडेन आनी किताराम सरा कडेन, किताराम नायक. ओके. सो तेणी सांगलें की तुमचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जातलो, तुमी वचून डायरेक्ट डायरेक्टराक मेळात. डायरेक्टराक आपूण कितें करपाचें सांगलां. डायरेक्टराक तुमकां मेसेज दितलो कितें ते. सो तेच्या उपरांत आमी डायरेक्टराक वचून मेळ्ळे आनी डायरेक्टरान सांगलें की
लास्ट इयर आसलो तसो त्या प्रमाणे ह्या वर्सा तुमचो कॉन्ट्रॅक्ट फाल्यांच्यान रिन्यू जातलो असो हय फाल्यां दिले जाल्यार आमी फाल्यांच जॉईन जातले नाल्यार शेनवाराच्यान जॉईन जातले. ओके. आणि तुमची अनेक डिमांड आसली की सॅलरी हायक जावची म्हणून म्हणजे जी सेंट्रल गव्हर्नमेंटान कट केला ती सॅलरी स्टेट गव्हर्नमेंटान दिवची म्हणून. हय म्हणजे ती लास्ट इयर तो 16 आसलो तोच ह्या वर्सा स्टेट गव्हर्नमेंट 9,000 वाडोवन दिवन स्टेट गव्हर्नमेंट घालतले आणि तो 16 करून दितले ह्या वर्सा तरी. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. साधू वासवानी मिशनाचे आध्यात्मिक गुरू दादा वासवानींक ब्रेस्तारा मरण आयले. ऑगस्टात तांकां 100 वर्सां पुराय जावपाची. शिवराक आहार आनी मुख्य प्राण्यांच्या हक्कां खातीर वावराक लागून तांचे संवसारभर नांव. शिक्षणीक आनी आरोग्य मळारूय वासवानी मिशनाचो मोठो वावर. आतां मेरेन तांणी 150 वयर पुस्तकां बरयल्यात. गोंयांतूय तांचे बरेच आनी खास करून सिंधी अनुयायी आसात. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.